2024 लोकसभा वेंचणुकेच्या फाटभुंयेर सगळेच पक्ष तयारी करतात. मात आयतारा 4 राज्यांच्या विधानसभा वेंचणुकेचो निकाल जाहीर जालो आणि भाजपाचो आत्मविश्वास बरोच वाडलो. 3 राज्यांनी भाजपाचे जैत. फुडें येवपी लोकसभा वेंचणुकेत भाजपाक स्पष्ट बहुमत मेळटले म्हणून भाजपाक विश्वास. 3 राज्यां भितर स्वताच्या ताकदीचें सरकार परत एकदा भारतीय जनता पार्टीचें आयलें. या 4 राज्यां भितर तेलंगणा हांगासर BRSचें सरकार आशिल्लें, रिजनल पार्टीचें. छत्तीसगड हांगासर काँग्रेसचें सरकार आशिल्लें. राजस्थान हांगासर काँग्रेसचें सरकार आनी मध्य प्रदेश हांगासर भारतीय जनता पार्टीचें सरकार. बऱ्याच राज्यां भितर तिनूय राज्यां भितर जो निकाल आयलो, हो निकाल भारतीय जनता पार्टीक अपेक्षीत आशिल्लो, आमच्या नेत्यांक अपेक्षीत आशिल्लो. ह्या देशांतल्या जनतेन बऱ्या तरेचो निकाल दिल्लो आसा, जो फेत लोकांनी नरेंद्र मोदीच्या नेतृत्वाचेर दाखयल्लो आसा. 2024 निवडणुकी भितर म्हाका पूर्ण विश्वास आसा की ह्या देशा भितर परत एकदा तिसऱ्या वेळाचेर आमचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी हांच्या नेतृत्वाचेर परत एकदा मोठ्या संख्येन आनी मोठ्या मेजॉरिटीन भारतीय जनता पार्टीचें सरकार सत्तेर येतलें, हातून दुमत ना. 24 भितर सुद्दां बरो निकाल लागतलो. गोंया भितर सुद्दां म्हाका पूर्ण विश्वास आसा. आमच्या गोंयांत केवळ 2 सीट आसात, पूण दोनूय सीट जे आसात हे भारतीय जनता पार्टीचे सीट येतले. 2 दिसां पयलीं हांव आयकतालो कोण तरी काँग्रेसचो प्रभारी आयलो आनी तो त्या हाची स्वप्नां पळयतालो, मुंगेरी लाल की हसीन सपने. हांव 2 दीस रावलो, ताका उत्तर दिवनाशिल्लें, कारण तो चिंत्तालो की हांगा खंय दोनूय सीट तेंचे येतले आनी मागीर हांगा सरकारूय येतलें. पूण ताका सांग तसोच पळयत राव, कांय जावपाचें ना. दोनूय सिटां तेची निवडून येवपाची ना. भारतीय जनता पार्टीचे दोनूय सीट परत एकदा ह्या गोंया भितर निवडून येतले हो विश्वास म्हाका पूर्णपणे आसा. प्रुडंटा खातीर साहिल मांद्रेकार.